नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। लोकश्रेष्ठ सुप्रीम कोर्टनी चौथी उपरांत गोंयांत मायनिंग सुरू करतले। गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाची गर्जना। लोक पॅकेजींचे कुस्तार सदांच जगूंक शकनात, क्रिस्टोफराचें विधान। मायनिंग कंपन्यांकडल्यान गोंय सरकाराक फकत 47 लाखांची रॉयल्टी, 34 कोटी रॉयल्टीचे आशिल्लें उद्दिष्ट, पैसे कमी आयिल्ल्यान सरकाराचेर पेज। इश्टागतीच्या नात्याचो आयतारा उत्सव, फ्रेंडशिप डे मनोवपाक जगभरचे तरणाटे सज्ज। फेसबुकाच्या युगांतय एकमेकांचे फेस पळोवन दीस मनोवपाची तरणाट्यां मदीं उमेद। कुडचडेच्या सुडा मार्केटांत नगरसेवक आनी कर्मचारी हप्ते घेतात काय ना हाची मुख्य अधिकाऱ्या वरवीं चौकशी। वेपाऱ्यांचे म्हणणे घेतले आयकून प्रुडंटाचे बातमी उपरांत कारवाय। आनी आर्थर पापासान घेतलो धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचो नवो प्रशिक्षक म्हण ताबो। 2013-14 सिजनान धेंपोक नायकेच्यो नव्यो जर्सी। खबरो विस्तारान। सर्वोच्च न्यायालय न्ही म्हणून चौथी उपरांत गोंयांत मायनिंग सुरू करतलेच अशी गर्जना गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान केल्या। गोंयांत मायनिंग बंद जावंक पर्रीकार सरकार आनी केंद्र सरकार जबाबदार। लोक सदांच राज्य सरकाराच्या पॅकेजीचेर जगपाक शकनात अशें ह्या फ्रंटाचो फुडारी क्रिस्टोफर फोन्सेका म्हणटा। मायनिंग बंदीचो निशेध करपा खातीर 7 तालुक्यांनी एक दीस 21 ते 28 ऑगस्टाक बंद पाळटले आनी 29 ऑगस्टाक पणजे भव्य मोर्चा काडटले। फाटले 11 म्हयने जाले गोंयांत मायनिंग बंद आसा। गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाच्या वांगड्यांची शेनवारा पणजेच्या पियेदाद सभाघरांत बसका जाली। चौथी मेरेन मायनिंग सुरू करपाची मागणी ह्या वेळार जाली। सत्तरी, दिवचल, धारबांदोड्या, सांगे, केपें ह्या सारकिल्ल्या तालुक्यांतले लोक खणीचेर मोठ्या प्रमाणात निंबून आसात। सरकाराच्या मायनिंग पॅकेजीचेर कितलो तेंप जगतले? आता तरी खणी सुरू करात अशी मागणी क्रिस्टोफर फोन्सेकान केली। 12 म्हयने मायनिंग बंद जावन लोकांचो आर्थीक फाटीकाणो मोडून उडयला आनी हेका कारणभूत श्री मनोहर पर्रीकर बीजेपी सरकार आनी दिल्ली आसा तो यूपीए सरकार। If the people of Goa decide that mining should start, it will start. No Supreme Court can come in the way. ही सगळी Supreme Court भूतां आमकां दाखयतात आनी बेश्टायतात। Whom are you trying to fool? I am saying that people are supreme, not Supreme Court. That is what I am saying. And if people of Goa decide that we will start the mine, who can stop us? Nobody can stop us. And we will see it that if after Ganesh Chaturthi mining doesn't start, you will see it that we will see that mining starts. की 21 ऑगस्ट ते 28 ऑगस्ट गोयचे साबार मायनिंग एफेक्टेड तालुका जे आसा ते बंद जातले एका फाटोफाट आनी 29 ऑगस्ट गोंयांत सगळ्या लोकांक आमी उलो मारता की 28 ऑगस्टाक मोठ्या संख्येन बायल भुरग्यांक सोयऱ्या दाऱ्यांक घेवन पणजे शहरांत जमाव करचो आनी एकूच मागणी आसची की गोंयच्यो मायनिंग शास्त्रोक्त पद्दतीन चालू जावपाक जाय। रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर। मायनिंग कंपन्यांकडच्यान गोंय सरकाराक फकत 47 लाखांची रॉयल्टी आयल्या। सुमार 38 कोटी रुपयांची रॉयल्टी एकठांय करपाचें उद्दिश्ट खण खात्यान दवरिल्लें। हाका लागून सरकाराच्या बोल्साक बरोच बुराक पडपाक शकता। खण खात्यान 40 मायनिंग कंपन्यांक नोटीसी धाडून रॉयल्टी भरपाक सांगिल्ले। 2012-13 अर्थीक वर्साची पुराय तपासणी केल्या उपरांत खण खात्यान ह्यो नोटीसी धाडिल्ल्यो। रॉयल्टी भरपाक शुक्रार मेरेन मुजत दिल्ली। इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान दिल्ल्या मिनाच्या वालोरा प्रमाण खण खात्यान 2012-13 वर्साची रॉयल्टी थारायल्ली। 7 दिसां भितर रॉयल्टी भरची अशें ह्या नोटीसीन म्हणिल्लें। रॉयल्टी वेळार भरली ना जाल्यार 24% कळंतर लायतले अशी शिटकावणी ह्या नोटीसीन दिल्ली। मिनरल कन्सेशन्स नेम 1960 प्रमाण ह्यो नोटीस्यो धाडिल्ल्यो। खण खात्याक फक्त 47 लाखांची रॉयल्टी मेळ्ळ्या। चडशा खण कंपन्यांनी रॉयल्टी भरूंक ना।
इतले मजगतीं सगळ्या कागदांचे डिजिटल रुपांतर करपाचें काम खण खात्यान पुराय केलां. 1930 ते आज मेरेनच्या सगळ्या कागदांचे डिजिटल रुपांतर केलां. खण खातें रोखडेच दुसऱ्या इमारतीन व्हरपाचें आसा. खण खात्या लागीं आशिल्ली सुमार 2.5 लाख कागदां डिजिटल केल्यात अशी माहिती खण खात्याचो संचालक प्रसन्न आचार्यान दिल्या. गोंयान 1930 वर्सा मायनिंग चालू जालें. तेन्नाची सगळीं कागदां पुर्तुगेज भाशेन आसात. 1930 वर्सा तयार केल्ल्या बऱ्याच मायनिंग नकाशांचो ह्या कागदान आस्पाव आसा अशें खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. ह्या कागदां मदीं ट्रेडरांक दिल्ले चलन, मायनिंग लीजवाल्यांची यादी आनी हेर कागदां आसात. सध्या उद्देग भवनान आशिल्ले खण खात्याचें ऑफिस पोन्न्या सेंट्रल लायब्ररीन व्हरपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. संवसारांत आवय बापूय, भाव भयण, बायल भुरग्यां वांगडान जिवितांत जगपाक नवी उमेद हाडपी एक नातें म्हळ्यार इश्टागतीचें. हेर नातीं काळा प्रमाण बदलत वतात, मात इश्टागतीक काळ वेळ लागना. सुख दुखाच्या खिणांनी साथ दितात त्या इश्टागतीचो उगडास करपाक ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा संवसारभर फ्रेंडशीप डे मनयतात. मात तंत्रगिन्यान प्रगत जाल्ल्यान फ्रेंडशीप डे सोशल नेटवर्किंग सायटींचेर चड मनोवप जाता. पूण खरे इश्ट वेळांत वेळ काडून अजूनय प्रत्यक्ष मेळून हो दीस मनयतात. पळोवया रोहित वाडकराचो खासा रिपोर्ट. कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार. Friendship Day is basically just getting a full group together, all friends forgetting all whatever they have, whatever work is there, and just getting together, remembering the past, your memories, and in the future you won't be so close. In this age of social networks, Twitter, Facebook, has it changed or it still remains the same? Still the same, but since everyone can get along, you can connect with anyone from all over the world. Friendship is like you can do friendship to anyone. Though quality doesn't matter in friendship. What are the gifts? Usually it used to be friendship band. Now has it changed or it remains the same? No, it will not change. But before we used to make friendship bands, make cards especially for your close friends, for your best friends. Now you directly go to the shop, you buy it, and or send a message. There's no actually going and wishing and no calling. A message is enough now. या सोशल नेटवर्कच्या जमान्यात काही आमचे फ्रेंड्स असत काय नसत आणि ते कितके असत हे गरजेचे असत आणि हो प्रश्न तुमकां सगळ्यांक आसा. कॅमेरामॅन दिनेश करपे वांगडा रोहित वाडकर, प्रुडंटा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.